मोगाचे भावा भयणीनो, आज आमी आयकलां की जेजू वयतालो जेरुसलेम ह्या शारांत, आनी त्या शारांत ताचे दुस्मान ताका मारतले जिवेशी. आनी जाय जमा आसली, जेजू ताका ओळू म्हणटा, तुमी म्हाजे फाटल्यान येतात, पूण तुमी म्हाजे शीस जावंक चिंतात, पूण खरो शीस कोण, कोण फाटला तर कोण? जेजू म्हणटा, जो कोण आपलोच जीव आपलेच कुटुंबाक जावं बापूय भयण बायल भुरग्यांक हाचो द्वेस करुना जायत तो म्हाजो शिश न्हय. कितें म्हणटा जायत, देवान आमकां सांगलां आवय बापाचो मोग करचो, आपल्या जिविताचो मोग करूंक जाय. पूण जेजू म्हणटा, जर आमचें जिवीत, आमचे सोयरे दायरे, आमचोच कुटूंब जेजो पाट्टाव करूंक म्हणजे जेजो मोग करूंक आडायताय, तेन्ना आमी तांचो द्वेस करूंक जाय. जायते फाटी आमी म्हणटा आमकां जेजूचो फाटलो करचो खुशी आसा, पूण जायत्यो अडचणी आसा. कश्यो तरी आमचे आवय बापूय आमकां परवानगी दिनात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा, तुमचो द्वेस करात आनी म्हाजो फाटला करात. दुसरी वस्त म्हणजे जेजू म्हणटा, आमी 2 दिसाचे खुरीस आमच्या खांदार मावून आमी चलोंक जाय. कसले खुरीस जाय ते आर्थीक, जाय ते समाजीक, जाय ते कुटुंबीक. खुरीस म्हणजे आमच्यो अडचण्यो जे आमकां आसतात 2 दिसाच्यो, ते आमी सदांच देवाच्या आदारान सांबाळूंक जाय. जशें आमी ह्या वेळार आमकां बासिलिका मीस ना, मीस हांगा आसा, खूब अडचणी आसात, तरी आमी हांगा मीस आमी भेटयता. तेच भाशेन दीस जाताना खूब अडचणी येतल्योच, ताका आमी तोंड दिवन देवाच्या आदारान आमी अडचणी देवाच्या आदारान पयस करून मागुया. तर खास आमी आमच्याच जिवितांत नदर मारुया. आमी क्रिस्तांव म्हणजे दुसरो क्रिस्त, म्हणजे जो कोण देवाक पयलो जागो दिता तो खरोच क्रिस्तांव. थोडो वेळ शांत रावन आमी आमकां विचारुया, आमी कोणाक पयलो जागो दिता आमच्या जिवितांत? आमच्या जिविताक, आमच्या गिरेस्तकायेक, आमच्या कुटुंबीक, हो पयलो जागो आमी दिता देवाक.